गोंय सरकारान फाल्यांच्यान स्टेट कर्फ्यू लागू केल्लो आसा आनी हो स्टेट कर्फ्यू 23 मे पासून सुद्दां आसतलो. पण आमी जेन्ना आयज स्टेट कर्फ्यू फाल्यांच्यान लागतलो म्हणून जेन्ना लोकांक आयज सकाळीं जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आयज लोकांची एक गर्दी जी पळयली की लायन आनी नुस्तें बाजारान अशी झुंगड पडलेली की म्हाका दिसता लोकांक आजून सिरियसनेस मात्तूय ह्या कोरोनाच्या बद्दल ना. कारण एज्युकेटेड लोक जावन सुद्दां अनएज्युकेटेड कशें वागता अशें दिसलें. कारण प्रत्येक कडेन गर्दी. सीएमा नर्सी सांगलां की 7 ते 1 पर्यंत जे एसेन्शियल कमोडिटीज आहा ते सगळ्यांक अवेलेबल आसतले. पण तरी आसतना लोक बागायतदारान आयज पळयलें जाल्यार कितलीशीच व्हडली लायन, सोशल डिस्टन्सींग ना मार्केटान तशेंच. आनी ह्या पद्दतीन म्हाका दिसता आयज खूब केसी वाडूंक शकता. कित्याक होम आयसोलेशन थोडे आसता तांकांय बीन तांकां काय कोणाचें निर्बंध ना भोंवपाक खंय. सो तेच्या कडल्यानूय हे म्हाका दिसता थंय त्या पद्दतीन ह्यो केसी वाडूंक शकता. आयज म्हत्वाची एक मिटींग जाली राजन सातर्डेकर हे कमांडर ऑफिसर हेंच्या अंतर्गत चारूय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आमदारांक हे मिटिंगेक हें आशिल्लें आमंत्रण आसलें. पण म्हाका दिसता एकूच आमदार फोंडेचो आमदारूच पावलो आनी डेप्युटी कलेक्टर, कावन्सील मेंबर, चेअरपर्सन आनी मामलेदार हेंच्या मदीं एक डिस्कशन जालें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हे कोवीड केसीस कमी करपा लागून कितें करचें आनी सजेशन्स कितें आसा हें लागून ही मिटींग आशिल्ली. सो आमदारान तांकां सुचयलां की जे पंचायत लेवल आहा, झेडपी मेंबर आहा, कावन्सील मेंबर आहा हेंकां कॉन्फिडन्सान घेवन जे पळय कोवीड वॉरियर्स म्हणून जे काम करपाक लागता हेंकां हितून इनवॉल्व करून घेवचें. दुसरी गजाल भायल्यान ज्यो गाडयो येता आमच्या गोवा बॉर्डरीचे वयल्यान तांकां कंपल्सरी हें करचो म्हणल्यार सर्टिफिकेट कंपल्सरी करची. तिसरी गजाल म्हणल्यार जे लोक आतां भोंवता हेवटेन तेवटेन आनी गर्दी जाता ताका लागून प्रत्येक घराक एक पास एवेलेबल करपाचो. तेणे करून एट अ टायम घरांतलो एकूच मनीस तो पास घेवन भायर सरतलो आनी तो सामान घेवन येतलो. आनी सपोज जर विदावट पास जर समज कोणी मेळटा जाल्यार ताका पुलिसांनी एक्शन घेवची. आनी हे पास सगळे पर्यंत पावोवपाचें काम BLO ऑफिसर करूं शकता अशेंय ताणें सुचयल्लें आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.